पंचायत वेंचणुकांनी बायलांचें आरक्षण निश्चित करताना राज्य वेंचणूक आयोगान घोळ केला। ह्या घोळाचेर उपाय काडपा खातीर सरकार खंडपीठाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दितले अशें भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें सांगलें। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत पंचायत वेंचणुको 10 ऑगस्टाक घेवपाची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। उपरांत शुक्रारा राज्य आयोगान आरक्षणाची सुचोवणी काडली। ह्या आरक्षणान अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तशेंच बायलां खातीर आरक्षण जाहीर जालां। मात हातूंत ओबीसी म्हळ्यार हेर मागासवर्गीयां खातीर मात आरक्षण जाहीर जावंक ना। तशेंच राज्य आयोगान बायलांचें आरक्षण सारकें करूंक ना हातूंत घोळ आसा। सगळ्या घटकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान वचपाची सरकाराची तयारी आसा अशें तानावडेन सांगलें। जुवारी एग्रो केमिकल्स कंपनीन जो जमनीचो वेव्हार केला ताची चवकशी जावपाक जाय म्हूण विरोधी पक्ष मुखेली मायकल लोबोन मागणी केल्या। तुमकां जमीन कंपनी घालपाक दिल्ली ती विकपाक दिवन आशिल्ली, थंय दुसरी कंपनी येता जाल्यार बरें आसा पूण जमीन विकपाक मेळची ना अशें मायकल सांगता। सरकाराक मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनान हाची जाप दिवचीच पडटली अशें ताचें म्हणणें। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पदाचे वेंचणुकीन भाजपा आनी शिंदे गटाचो उमेदवार राहुल नार्वेकार जैतिवंत थारलो, जाल्यार महाविकास आघाडीचे उमेदवार शिवसेनेचो आमदार राजन साळवीक हार खावची पडली। राहुल नार्वेकाराक 164 मतां जाल्यार साळवीक 107 मतां मेळ्ळी। हितेंद्र ठाकूर हांच्या भोजम विकास आघाडीन भाजपा शिंदे गटाक मत दिलें। समाजवादी पक्ष आनी MIMचे आमदार तटस्थ रावले। ह्या जैताक लागून फडणवीस शिंदे सरकारान आपले बहुमत सिद्ध केल्ल्यान महाविकास आघाडीक धक्को बसला। विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हाणें विधानसभा अध्यक्ष पदाचे वेंचणुके वेळार शिंदे गटाच्या 39 आमदारांनी शिवसेनेची व्हीप भायर मारिल्ल्याचे विधिमंडळ कामा वेळार नमूद केलें। आयतारा हैदराबादात जाल्ल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या कार्यकारिणी बसकेच्या दुसऱ्या दिसा गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश दोंड, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन हे बसकेंत हाजेरी लायली। ह्या वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय पावंड्या वयले साबार फुडारी लेगीत हे बसकेक हाजीर आशिल्ले। इतलेच न्हय जाल्यार JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहान लेगीत हे बसकेंत हाजेरी लावन साबार विशयांचेर चर्चा केल्ल्याचें कळटा। सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान थळाव्या लोकांची भेट घेवन IIT प्रकल्पाक तेंको दिवपाची विनवणी केली। ह्या वेळार जमिल्ल्या सांगेकारांनी भोवसंख्येन ह्या प्रकल्पाक तेंको उक्तायलो। प्रकल्पा खातीर दावो केल्ल्या शेतकी आनी वसणुकेच्या जमनी खातीर सरकारान भरपाय दिवंक ना आनी दिवंक ना जाल्यार आपले वतीन जमीन भरपाय दितले अशें आस्वासन फळदेसायन ह्या वेळार केलें। तशेंच ह्या प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर खंयच्याच राजकीय पक्ष वा NGOचो आदार घेवचो न्हय अशी विनवणी फळदेसायान ह्या वेळार सांगेकारां कडेन केली।
गोंयाक पांचवेचार दवरचे म्हूण आपणे ओडिपीन सैमाचो इबाड करपी प्रकल्पाक कुशीक दवरिल्ले जाल्यार ह्याच काळांत कांय जाणांनी अमेरिका कॅनडाक रावपी मूळ गोंयकारांची गोंयांतली प्रॉपर्टी विकपाची बेकायदेशीरपणां केल्यात अशें विधान विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हाणें केल्या. अशें केल्ल्याचेर सरकारान स्थापन केल्ल्या SIT वरवीं चवकशी जावन कारवाय जातली अशेंय मायकल म्हणटा. सैमाक सांबाळूंकूच जाय, मात जांकां घराचें नूतनीकरण करपाक जाय वा वेवसाय करपाक जाय तांकां सैमाचें कारण दीत कोणें आडोवपाक जायना अशें मायकलान म्हणलां. पर्रा पंचायतीन आयोजीत केल्ल्या रोपे वांटपाच्या कार्यावळींत तो मुखेल सोयरो म्हूण उलयतालो. गावण्या गांवांत 220 ट्रान्सफॉर्मर KVA वीज दिवन लोकांक थोडी थाकाय दिल्या अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. ह्या केवीचें सोमारा उक्तावण केलें. ह्या गांवांत विजेचो लोकांक खूब त्रास सोंसचो पडटालो, तो आतां कमी जातलो अशें सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें. फुडें अंडरग्रावंड केबलिंग करून लायट दिवपाचो यत्न करतलो अशें उतर सुदीन ढवळीकारान उक्तावण सुवाळ्या वेळार दिलें. आनीकूय 18 ते 19 कोटी मोडून कामां करपाची आसात, जाणे करून जीं झाडां मोडून लोकांक विजेचो त्रास जाता तो जावचो न्ही होच हेत आसा अशें सुदीन उक्तावण वेळार उलयतालो. गोवा कर्नाटका NH 17 महामार्गाच्या 4 लेन करपाच्या प्रकल्पाचें काम पुराय जावपाक लागलां अशें विधान केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हाणें केलें. ह्या महामार्गाच्या 173 किलोमीटर म्हळ्यार सुमार 92.42% काम पुराय जाल्ल्याचें ताणें ट्विटरा वरवीं ट्वीट करीत सांगलें. वट्ट 187 किलोमिटराचो हो महामार्ग म्हळ्यार अस्तंत आनी दक्षिण गोंय हांचे मदलो दर्या दिगे वयलो म्हत्वाचो आनी भारतांतल्यान सुंदर महामार्गांतलो एक अशें ताणें ह्या ट्विटान म्हणलां. ह्या महामार्गाचें काम जरी पुराय जावना तरी ह्या महामार्गाचेर येरादारी सुरू करतले आनी उरिल्लो प्रकल्प 2022 डिसेंबर मेरेन पुराय करतले अशें गडकरी म्हणटा. शेनवारा अटक केल्ल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या सोनिया दोहान आनी श्रेय कोट्याळी हांकां आयतारा 20,000 हमीदार दिवपाच्या अटीचेर कोर्टान ह्या दोनूय गुन्यांवकारांक सशर्त जामीन मंजूर केला. तशेंच ह्या दोगांकूय पणजे पुलीस स्थानकान 4 दीस हजेरी लावपाक लेगीत सांगल्या. बंडखोर शिवसेना आमदार गोंयांत ज्या हॉटेलांत रावताले त्याच हॉटेलांत NCP कडेन संबंद आशिल्ल्या सोनिया दोहान आनी श्रेय कोट्याळी हांणी खोटी वळखपत्रां दाखोवन राविल्ल्या खातीर तांकां अटक केल्ली. काल आयिल्ले बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदेक धरून एकट्याक लेगीत आमच्या दोळ्यांत दोळे घालून पळोवंक कापास्ताद नासली अशें म्हणीत शिवसेनेचो फुडारी आदित्य ठाकरेन बंडखोर आमदाराचेर थोमणो मारला. आनी कितलो तेंप ते अशेंच एका हॉटेलांतल्यान दुसऱ्या हॉटेलांत वचून रावतले असो प्रश्न विचारीत ह्या आमदारांक एक ना एक दीस आपआपल्या मतदारसंघात वचचेच पडटले. तेन्ना हे आमदार लोकांक कितें म्हणून तोंड दाखयतले अशें म्हणीत आदित्य ठाकरेन तांचेर टिका केली.
महाराष्ट्रात हनुमान चालिसा प्रकरणा वयल्यान फामाद आशिल्लो आमदार रवी राणा हाणें ठाकरे सरकार कोसळ्ळें हो बजरंग बलीचोच चमत्कार आशिल्ल्याचें विधान केलें. उद्धव ठाकरे हाणें हनुमान चालिसा वाचपाक दिवना देखून हें संकश्ट ठाकरे सरकाराचेर आयलां अशें रवी राणा हाणें म्हटलें. आनी राहुल नार्वेकर हांची विधानसभा अध्यक्षपदार जाल्ली वेंचणूक हो हनुमान चालिसेचो चवथो चमत्कार आशिल्ल्याचें राणा हाणें म्हटलें. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पदाचेर भाजपाच्या राहुल नार्वेकराची निवड जाल्या उपरांत नार्वेकर हांचें अभिनंदन करपा खातीर खुबशा ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची भाशणां जाली. मात तातूंत गाजले ते राष्ट्रवादी फुडारीचे आनी महाराष्ट्राचे आदले अर्थमंत्री अजित पवार हांचें भाशण. अजित पवार हाणें आपल्या भाशणांत भाजपा वांगडा शिंदे गटाच्या आमदारांचेर लेगीत टिकांच्या उतरांचे चिमटे काडले. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक लेगीत सोडूंक ना. शिंदे तुमी म्हज्या कानान लेगीत येवन जरी सांगिल्लें की तुमकां मुख्यमंत्री जावंक जाय तरी लेगीत हांव उद्धव ठाकरेक सांगून तुमकां मुख्यमंत्री पद दितलें आशिल्लें असो थोमणो अजित पवार हाणें मारलो. सरकाराच्या प्रत्येकाच्या निर्णयाक न्यायालयाचो तेंको मेळप हो आपलो हक्क अशें सत्ताधारी पक्षाक दिसता जाल्यार आपले दर एके भुमिकेक समर्थन मेळचें अशें विरोधी पक्षाक अपेक्षा आसता अशें भारताचो सरन्यायाधीश NV रामन हाणें म्हटलां. पूण न्याय यंत्रणा फकत संविधानाक जाप दिवपाक बांदील आसा अशें स्पश्टीकरण रामन हाणें दिलें. संविधानान दर एके सरकारी संस्थेचेर दिल्ली जापसालदारकी भुमिका फाटल्या 75 वर्सांत देश पुरायपणान समजून घेवपाक शकूंक ना हाचें वायट दिसता अशें म्हणीत ताणें खंत उक्तायली. सॅन फ्रान्सिस्कोंत जाल्ले एके कार्यावळींत तो उलयतालो. चोवेचाळीसावे फिडे बुद्धीबळ ऑलिम्पियाडाच्या निमतान देशभोंवडेर आशिल्ली बुद्धीबळ ऑलिम्पियाड मशाल आयतारा गोंयांत पावली. खेळां मंत्री गोविंद गावडेन हे मशालीक येवकार दिलो. उपरांत फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यान बुद्धीबळ पटूंचो भोवमान केलो. ही मशाल यजमान चेन्नय पावच्या पयलीं 40 दिसांत 75 शारां मदीं भोंवडयतले. राजीव गांधी कला मंदिरांतल्या भव्य येवकार सुवाळ्या उपरांत कला आनी संस्कृती विभागाच्या जोड पालवान सांस्कृतीक कार्यावळ जाली. गोंय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 4 तारखेक फांतोडेर पावसान गोंयान हाजेरी लावन धुमाकूळ घातलो. गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी तशेंच शारांनी उटंगाराच्या पावसान हाजेरी लायल्या. गांवगिऱ्या वाठारांनी झाडां पडलीं जाल्यार शारांनी रस्ते तुंबिल्ल्यान लोकांची दानल जाला. राजधानी पणजी, बांबोळे आनी मिरामार सारकिल्ल्या वाठारांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान रस्ते उदकापोंदा गेले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या तशेंच शारांनी 4 जुलय सावन सेगीत 4 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच ह्या 4 दिसांत दर्यांत वा दर्या लागीं वचो नाकात अशी शिटकावणी हवामान खात्यान ट्वीट करून ट्विटरा वरवीं दिल्या.
कोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पेडण्यां जायते कडेन हुंवार आयले. मोपा विमानतळाच्या बांदकामा वेळार पावसाचे उदकाक वचपाक वाट करूंक नाशिल्ल्यान विमानतळा सकयल्या अमेरे आनी निगळ गांवांनी पावसाचें उदक भरलें. मोपाचे चिखल मेस्तुरांत आशिल्लें उदक लोकांच्या घरांनी तशेंच भाटांनी भरिल्ल्यान बरेंच लुकसाण जालें. वादळी वारे सयत पावसान हजेरी लायिल्ल्यान कितलेशेच कडेन झाडां हुमटून पडलीं. कांय कडेन लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान कितल्याशाच वाठारांनी लायटूय नाशिल्ली. सत्तरी तालुक्यात पोरू आयिल्ल्या भिरांकूळ हुंवारांत नाणूस हांगच्या गोशाळेंतली सुमार 150 गोरवां व्हांवून वचून मेल्लीं. अंदूच्या पावसान असली घडणूक परत जावची न्हय हे खातीर हुंवार येवपाचो आसल्यार तांच्या गोशाळेक आगाऊ म्हायती दिवची अशी मागणी वेवस्थापनान सत्तरी तालुक्याचो उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदाराक निवेदन भेटोवन केल्या. अंदू हुंवार येतलो अशें न्हंयच्या देगांनी आशिल्ल्या गांवांतले लोक भंयान आसात. पावसाचो नेट पळयल्यार अंदूय सत्तरी तालुक्यात हुंवार परिस्थिती उप्रासतली अशें दिसपाक लागलां. नाणूस गोशाळेंत सध्या 419 गोरवां आसात. वेवस्थापन ताची पुराय जतनाय घेता. मात सैमीक आपत्ती सामकार कोणाचें कांयच चलना. तरी उण्यांत उणी जिवीत हानी जावची हे खातीर सरकारी यंत्रणेन सादूर रावपाक जाय अशें हनुमंत परब हाणें सांगलें. दारगळे महाखाजन हांगाच्या नॅशनल हायवे 66 वयल्या दोंगराची पालसण कोसळ्ळी आनी रस्त्याची एक देख बंद जाली. राती 12 वरांचेर ही पालसण कोसळ्ळी. थंयच वयर उदकाची टाकी आसा. दोंगराची पालसण कोसळप गांवच्या लोकांक खातीर धोक्याचें थारूं शकता अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केली. मात अधिकाऱ्यांनी तांकां किकोत केले खंय. पेडण्यां मालांत आशिल्ल्या चिऱ्याच्या खणीक लागून खुबश्या लोकांनी आपलो जीव वगडायला. ह्या चिऱ्यांच्या खणींत पावसाच्या दिसांनी उदक तुंबून उरता. उदक भरता तें पळोवन तरणाटे भुरगे उदकांत पेंवपाक वताले. आतां मेरेन ह्या तुंबून भरिल्ल्या उदकांत पेंवपाक गेल्ल्या 12 तरणाट्या भुरग्यांनी आपलो जीव वगडायला. आतां लोकांच्या मनांत भंय जाल्ल्यान तांच्यांनी थंय पेंवपाक वचपाचें बंद केलां. तशेंच ह्या खणींनी भरिल्ल्या उदकांत रानटी जनावरां आडकून उरल्यार तांचो जीव लेगीत वचूंक शकता. ह्या सगळ्याचेर सरकारान लक्ष घालचें तशेंच संबंदीत प्रशासनान अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाची जापसालदारकी घेवची अशी विनवणी थळाव्या लोकांनी केल्या. फाटली 40 वर्सां जाली मांद्रेच्या मदलो माज वाठारांतल्या रॉकी डी कुन्नाच्या घरा कडेन वचपाक वाट ना. रमाकांत खलब आमदार आशिल्लो तेन्नाच्यान रॉकी वाट जाय म्हूण मागणी करता. पूण आयज 40 वर्सां जाली ताका वाट मेळिना. आमदार तशेंच मंत्र्यांक लेगीत हाडून दाखयले पूण कांयच फायदो जालो ना. पांयवाटेचो प्रश्न आजून पासून सुटावो जाल्लो ना. पावस पडलो काय उदक साचून रावता. राती कडेन जाल्यार घरांतल्यान भायर सरप कुस्तार. कित्याक तर सगळे कडेन सोरोप भोंवतात अशें तो म्हणटा.
गोयचो पर्यटन मळ फामाद आसा तो म्हणल्यार गोयचो 5वोचार सैम, गोयची धार्मीक थळां आनी गोयचो दर्या देगूय. नितळ निवळ दर्या देगांचेर वचपाक गोंयांत आयिल्ले भोंवडेकार महत्व दिताच. मात हालींसराक गोंयच्या दर्या देगांचेर वचपाक भोंवडेकारूच कित्याक स्वता गोंयकार लेगीत दोनदा चिंततना दिश्टी पडटा. हाचें कारण कितें तें तुमकां खबर आसा? घाण जाल्ल्यो कोयराच्यो राशींनी भरिल्ल्यो दर्या देगो. गोंयच्या दर्या देगो बुरश्यो जावपाक लागल्यात. करंजाळेची दर्या देगूय ताका अपवाद ना. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो रिपोर्टर उपेंद्र नाईक हाणें करंजाळे दर्या देगेच्या सद्यस्थितीचो केल्लो हो खास रिपोर्ट. आल्दोना नाशनोळचो महेश साटेलकार हो समाज वावुरपी दर वर्सा शेतकारांक फुकट सारें वाडटा. घराघरांनी वचून हो समाज वावुरपी सारें वाडटा. तशेंच ह्या शेतकारांची आदारूय ह्या समाज वावुरप्यांक मेळटा अशें महेश साटेलकारान सांगलें. जर कोणाक सारें पावलें ना जाल्यार ताका कळीत करचें अशें महेश साटेलकारान म्हणलां. गोंयांत दिसान दीस नाचण्याचें उत्पादन उणें जायत आसा. नाचण्याचें उत्पादन वाडचें म्हूण भारतीय शेती संशोधन मंडळान 2 संकरीत बियाणी विकसीत केल्यात. ह्या बियाण्यांच्या प्रायोगीक तत्वाचेर 100 शेतकारांक वांटप जालां. पेडणे, काणकोण, कुंकळ्ळी, मये, बाळी, सांगेर हांगासरल्या शेतकारांक बियाण्यांचें वांटप जालां. ह्याच वाठारांत नाचण्याचें पीक येता. हातूंतल्यान कितलें उत्पादन वाडटा हाचेर ह्या संकरीत बियाण्यांचें येस थारतलें. नाचण्याच्या पिका खातीर उदकाचें प्रमाण उणें आसचें पडटा. दोंगराळ वाठारांत नाचण्याचें पीक येता. गोंयांत आतां पावसाचें प्रमाण वाडत आसा. तशेंच दोंगराळ वाठार उणें जायत आसा. तेच बरोबर दोंगराळ वाठारांनी हेर लागवडी जातात. हाका लागून नाचण्याचें पीक घेवपाचें प्रमाण उणें जायत आसा. गोंयांत नाचण्याचें उत्पादन वाडचें म्हूण शेती संशोधन मंडळाचे यत्न आसात. वास्कोच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाची वर्सुकी बसका आयतारा जाली. ह्या बसकेक भजनी सप्तक मनोवपा खातीर एक नवीन समिती वेंचून काडली. ह्या समितीचो अध्यक्ष म्हूण जयंत सोनोल्लेकार हांची बिनविरोध निवड जाली. अंदू ही भजनाची कार्यावळ व्हड प्रमाणात मनोवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष प्रशांत जोशी हांच्या अध्यक्षताये खाला ही बसका जाली. लोक कोयर आनी प्लास्टीक खंयसरूय उडयतात. हो प्रकार नियंत्रणान हाडपा खातीर सांकवाळे सरपंच गिरीश पिल्लय हाणें एक वेगळोच उपक्रम राबयलो. ह्या उपक्रमाचें नांव पेड से वायू, वायू से आयू अशें आसलें. सांकवाळच्या सरपंचान आनी थळाव्या लोकांनी कोयर आनी प्लास्टिकान भरिल्लो बुरसो वाठार नितळ केलो आनी त्या जाग्यांचेर झाडां लायलीं. अशे तरेची झाडां ह्या ग्रामपंचायतीच्या दर एका वाड्यार लावप जातलीं. वट्ट 1000 झाडां लावपाची मोख ग्रामपंचायतीची आसा. तशेंच झाडां सांबाळपाची जापसालदारकी थळाव्या लोकांनी आपूण जावन घेतल्या अशें ह्या वेळार सरपंचान सांगलें.